राज्यपालान गोय विद्यापीठाच्या कायद्याच्या दुरुस्ती अध्यादेशाक शेनवारा मान्यताय दिली। दुरुस्ती प्रमाण आता कुलगुरूक 65 वर्सां पुराय जातकीच जाय जाल्यार 1 वर्स मेरेन सेवावाड दिवपाक मेळटा। सध्याचो कुलगुरू सतीश शेट्येक सेवावाड दिवपाचो प्रस्ताव राज्यपालान भायर मारिल्लो। त्या उपरांत रोखडेच सरकारान कॅबिनेट निर्णय घेवन कायद्यातूच दुरुस्ती करपाचो निर्णय घेतलो। दोतोर सतीश शेट्येक आता 1 वर्स मेरेन सेवावाड मेळटली। आपल्याक जाय ते करपा खातीर बीजेपी कायदे बदलून शिक्षणीक संस्थांनी सुद्धा आपली हुकुमशाय चलयता म्हूण काँग्रेसीन टिका केल्या। राज्यपालान बेरेस्तारा मुख्यमंत्र्याची शिफारस आसतनाय डॉक्टर सतीश शेट्येक सेवावाड दिवंक न्हयकार दिल्लो। त्या उपरांत मुख्यमंत्री पार्सेकरान गोंय विद्यापीठाचो कायदोच बदलपाचो निर्णय घेतलो। कुलगुरूक 65 वर्सां पुराय जातकीच जाय जाल्यार 1 वर्सा मेरेन सेवावाड दिवपाक मेळटा अशा तरतुदीचो अध्यादेश सरकारान काढलो आनी मंत्रिमंडळान ताका शुक्रारा मान्यताय दिली। शेनवारा राज्यपाल मृदुला सिन्हान ह्या अध्यादेशाक मान्यताय दिल्या। आता सतीश शेट्येक 1 वर्स मेरेन सेवावाड मेळटली। काल केले गव्हर्नरान तेजेर सायन केले। तो 65 एजीचेर जो रिटायर जाय ताची 1 वर्स वाडयला। वायस चान्सलर 1 वर्स वाडयला। राज्यपालान बेरेस्तारा काडिल्ल्या सतीश शेट्येच्या आदेशाबरोबर कुलसचिव विजयेंद्र कामतीकूय सेवेंतल्यान मुक्त करपाचो आदेश काडिल्लो। कामत गोंय विद्यापीठांत केमिस्ट्रीचो प्राध्यापक। फाटली 4 वर्सां जाली तो कुलसचिव म्हूण काम पळयतालो। ताचो टर्म खरो एप्रिल 2016 सोंपता, मात 6 म्हयने पयलींच ताका ताबो सोडपाक सांगलो। सरकार शिक्षणीक संस्थांकूय काबार करपाक उठला म्हूण काँग्रेसीन पार्सेकार सरकाराक उजरायले। ऑर्डिनन्स काढून गोवा युनिव्हर्सिटीचो कायदो बदलला। हाचे फाटल्यान आनी खूब कारणां आसा। फी भरपाच्या निमाण्या दिसा रजिस्ट्रारान ऑर्डर इश्यू केली, सिटां 25ची 50 केली। आता हे जर सगळें पळयत जाल्यार दिसता की आपल्या भुरग्यांक पास करून घेवपाचो इलिगली। त्याच प्रमाणे आपले जाय जाय तांकां डॉक्टरेट्स PhDs वाटपाचो। त्याच प्रमाणे कंप्लीट शिक्षणीक क्षेत्रांत घोळ घालपाचो प्रयत्न भाजपा सरकार करता आनी काँग्रेस हे उबी रावून पळोवची ना। तुमकां येता त्या आठवड्यांत कितें ते काँग्रेस हाजेर एक्शन कितें म्हणटा पळय ते येता त्या आठवड्यांत काँग्रेसीचे दिसतलें। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी दिशान परब। साळगांवचो कोयरा विलो प्रकल्प फक्त 120 टन कोयर हाताळपाक शकता। पुराय उत्तर गोंयचो कोयर ताचे दोबरात। इतलो कोयर साळगांव प्रकल्पात हाताळप शक्य ना अशें पियण सिटीजन्स फोरम म्हणटा। ह्या प्रकल्पात फक्त साळगांव आनी कळंगुटाचोच कोयर हाताळचो, भायलो कोयर हाडपाक दिवचे नात म्हूण फोरमाचो अध्यक्ष प्रकाश बांदोडकारान शिटकावणी दिल्या। आमचो मेन मुद्दो म्हणजे तुमकां सांगपाचो म्हणल्यार आमी गार्बेज भायली थंयसर हाडूंक दिवचे ना। आमी प्लांटाक ओपोज करना। आमी प्लांटाक ओपोज करिना। आमकां प्लांट लावप बरी गोश्ट, पूण कितें तुवें सांगलां तें उतर पाळूंक जाय। कालांगूट सालिगांव हे भायले न्हू। आमी तांकां एक गाडी गार्बेजीची क्रॉस करून दिवचे ना। आमच्या गांवांतल्या कारण थंय वयतलो जाल्यार आमचो पिलेंचोच गांव लागता तांकां। भायले हाडून आमी कशीच दिवचे ना। आनी प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर कांय ना, रोड ना थंयसर एटॅच। एका ट्रिटमेंट प्लांटाक वचपाक बरें व्हडले जर ट्रक येयले जाल्यार तितको रोड वायडनिंग सुद्दां केल्लो ना। पाजीफोंड मडगांवां शेनवारा फांतोडेर खून जालो म्हणून बोवाळ पडलो। पाजीफोंडा एका बांदकाम सुवातेर ही घडणूक घडली। मूळ कर्नाटकाच्या कल्लप्पा हालिनाची कूड बांदकाम सुवातेर मेळ्ळी। पुलिसांनी कांय कामगारांक ताब्यात घेवन चवकशी केली, मात पोस्टमॉर्टमात ताचो खून जालो ना हें सिद्ध जालें। इतले मजगतीं कुडचड्यार 14 वर्साच्या चलयेचेर बलात्कार केल्ल्याची कागाळ नोंद जाल्या। पुलिसांनी दत्तराज आदेला आड कागाळ नोंद केल्या। अशें फर्स्ट टायम पाजीफोंडा घडटा, कितें हें जालें तें रॉंग जालां। कितें जाता मार खंय आसा? मार दोळ्या मार आहा, मातशें म्हणटा तकले मारना, फाटल्यान कितें मार आहा। दोळी ना ताका? दोळ्या दोनी दोळ्या मातशें कितें मार आहा। हें मातशें पयलां चड मातशें पयल्या दोळा सुटले आहा तेका। मग तो हेजेर इन्क्वायरी सारकी जावची? इन्क्वायरी जावपाकच जाय तेजेर, कित्याक हें फर्स्ट टायम पाजीफोंडांत चलता। अशें केन्ना घडना कितें कितें म्हूण जावं तेजेर। तो बारीक मनीस, तो एक लेबर न्ही, तेका मारून कोणाक कितें मेळटलें? हें जालें तें रॉंग जालें न्ही। कित्याक लागून मारलें, कितें जालें, हाका मारला, कितें मर्डर जालें, मारला, हाका कसो मेलो, तेजेर पुलिसांनी इन्क्वायरी करपाक पडटली न्ही। कितें म्हणटा कळपाक जाय आमचें पाजीफोंड। पाजीफोंड मडगांवां शेनवारा फांतोडेर मेस्त काम करपी कल्लप्पा हालानीचो खून जालो म्हूण बोवाळ पडलो। बांदकाम सुवातेर ताची कूड मेळ्ळी। तो सुमार 55 वर्सांचो आनी मूळ कर्नाटकाचो। पंचनामा करून पुलिसांनी कांय कामगारांक ताब्यात घेतल्यात। कल्लप्पाच्या कुडीचेर कांय दुखापतीच्यो खुणो आसल्यो। ताच्या कुडीचेर कपडे नासले, मात अजाप म्हळ्यार सांज मेरेन कल्लप्पाक नैसर्गिक मरण आयलें म्हूण पुलिसांनी सांगलें। आज सकाळी आमकां एक रिपोर्ट येयलो, सकाळी 9:30 एक मनीस मेला म्हणून।
सो आम्ही गेल्या उपरांत कळ्ळें की तो मनीस ते दोळ्याक मातशी इंजुरी आसली आणि देन वी रेफर्ड दॅट पर्सन फॉर पोस्टमॉर्टम आणि ती सर्कमस्टन्सीस आणि ते विटनेसा प्रमाण राती 12:30 सुमार उदकाची बाटली मागपाक आयलो. दॅट टायम ही वॉज गास्पिंग आणि तेका टॉयलेटीक जाल्या कारणान तो दुसऱ्या मजल्यार गेलो त्या बंद बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या मजल्यार वचून ते टॉयलेट बी केली त्यांनी आणि तो थंय लोळलो बी मातसो. त्यांनी केम डावन येयल्यार सकयल तो डेलीच्या जाग्यार पळय तो न्हिदपाक गेलो थंय कोलॅप्स जालो तो. ही डायड ओवर. सो आम्ही सगळं पंचनामा बी करून रेफर केली बॉडी टू द हॉस्पिटल. सध्या इट इज अननॅचरल डेथ. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नाईक. घेऊया एक विराम.